नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. महाराष्ट्रातलो राष्ट्रवादीचो फुडारी बाबा सिद्दीकीची हत्या. लॉरेन्स बिश्नोई गँगान घेतली हत्येची जबाबदारी. फुडले टार्गेट थंय सलमान खान. दोगांक अटक, तिसरो फुजो. पुर्तुगेजांक दोश दितात जमनी सांबाळून दवरच्यो. तांणीच केल्ले कायदे म्हत्वाचे. सध्या गोंय चक्रव्यूहांत जमनी सांबाळपाची जबाबदारी सत्ताधारी विरोधकांची खलप उलयलो. पहिल्या 25 IVF टेस्टी उपरांत 10 बायलो प्रेग्नंट. 12 जाणांचेर उपचार सुरू. फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय पयले राज्य. दुसऱ्या टप्प्यात 50 नोंद. बेतोड्या गोव्यान बायलेक मारली. मंगला गावडेक हल्ल्यात मरण. गंभीर जखमी म्हणून जीएमसीत. उपचारा वेळार सोंपली. गोवे गांवांत लोक मागतात सरकाराचो आधार. बार्देसांत चोरयेची प्रकरणां कंट्रोला भायर. कळंगुटेंत दोगा चोरांनी घर फोडलें. 90,000 कॅश भांगर घेवन चोर फुजो. प्रकार सीसीटीव्हीत. पोलिसांच्या नायट पेट्रोलिंगाचेर प्रस्नचिन्ह. ह्या फुडें सरकारी अनुदान थेट गोशाळांच्या हातांत. पंचायती वरवीं दिल्यार सारखे पावना. मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले बसकेत निर्णय. मंत्री सांगता. आनी कुंकळे जमनीच्या प्लॉटांक थळाव्यांचो विरोध. प्लॉट घेवचे न्ही. प्लॉट घेतल्यार घर नंबर. उदकाच्या कनेक्शनाक NOC ना. सरपंचाची शिटकावणी. खबऱ्यो विस्तारान. महाराष्ट्रातलो राष्ट्रवादीचो फुडारी बाबा सिद्दीकीची हत्या. लॉरेन्स बिश्नोय गँगान हत्येची जबाबदारी घेतल्या. फुडलो टार्गेट अभिनेतो सलमान खान म्हणून बिश्नोय गँगाची शिटकावणी. मुंबय वांद्रे वाठारात सिद्दीकीक शूट केलो. दोगा दुबावितांक अटक केल्या. तिसरो फुजो. मुंबय पुलीस चौकशी करतात. सिद्दीकी सध्या अजित पवाराच्या गटात. शेनवारा राती महाराष्ट्राचो राष्ट्रवादीचो फुडारी बाबा सिद्दीकीची हत्या जाली. हत्ये उपरांत दोगांक अटक केल्या. एकलो फुज्जो. मजगती आयतारा लॉरेन्स बिश्नोय गँगान हत्येची जबाबदारी घेतल्या. फुडलो टार्गेट अभिनेतो सलमान खान म्हणून बिश्नोय गँगान शिडकावणी दिल्या. मुंबय वांद्रे वाठारात सिद्दीकीक शूट केलो. 2 दुबावितांक अटक केल्या उपरांत सध्या पुलीस चौकशी सुरू आसा. सिद्दीकी सध्या अजित पवाराच्या गटांत आशिल्लो. मजगती सुरक्षेच्या प्रश्नावयल्यान विरोधकांनी सरकाराक सोल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमी उठसूट पुर्तुगेजांक दोश दितात तरी गोंयच्यो जमनी कायम तिगून उरच्यो म्हणून तांणी बरे कायदे केल्यात. सध्या गोंय चक्रव्यूहांत आडकलां. आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप उलयलो. गोंयांक चक्रव्यूहांतल्यान भायर काडपाची आनी गोंयच्यो जमनी सांबाळपाची जबाबदारी खंय सत्ताधारी आनी विरोधकांची. गोमंतकीय आज सर्वसामान्य माणूस कोळ्याच्या जाळेच्या प्रमाणे अडकलेला कीटक. त्याला वाट मिळत नाही. त्याची सुटका होत नाही. तो चक्रव्यूह ते कोळीसात भेटण्याची आज खऱ्या अर्थाने गरज आहे. ते कार्य विरोधी पक्षाने आणि सत्ताधारी पक्षाने सुद्धा केलं पाहिजे अशा मताचा मी एक माणूस आहे. सर्व मिळून आपण हे केलं पाहिजे असं मला वाटतं. जमीन वाचवायची. किती पण लोकवस्ती लोकसंख्या आपण इतकी वाढवायची हो. कोण तो परवा हिरवा रंग खूप दिसू लागलाय तर दुसरे म्हणतायत भगवा दिसतोय. हिरव्या भगव्याच्या लढाईत मधला जो पांढरा रंग आहे तो कुठे गेला. त्याच्यावरती किती डाग पडताय. देश किती विदीर्ण होत आहे. चक्र आणखी किती पडणार आहेत. कोणाची भूमी कोणाच्या घशात जाणार आहे. पोर्तुगीजांना खूप आम्ही दोष दिला आतापर्यंत. पण कोमलदारी ही संस्था त्यांनीच निर्माण केली विसरायचं नाही आपण.
3602 नंबरचा कायदा सरकारी जमिनीची कशा प्रकारे वितरण करायचं, कोणासाठी करायचं, हा कायदा त्यांनीच निर्माण केला. कॉमन सिव्हिल कोड नावाची व्यवस्था त्यांनीच निर्माण केली. रजिस्ट्रेशन झाल्याशिवाय लग्नाला मान्यता नाही. प्रत्येक मृत्यू, प्रत्येक जन्म हा रजिस्टर झालाच पाहिजे. इन्व्हेंटरी कायद्यामार्फत मुलांना मुलींना समान हक्क मिळाला पाहिजे. त्या सरकारचं परकीय सत्तेचं तर ऋण आमच्या डोक्यावर आहे. त्याची आठवण येत होता आपण काय करायला लागलो होतो. 25 IVF टेस्टी उपरांत 10 बायलो प्रेग्नंट. जीएमसीचो डीन शिवानंद बानेकार सांगता 12 जाणांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय पयले राज्य. 48 वर्सां मेरेनचे बायलेक उपचार दिवप खंय सोंपें. दुसऱ्या टप्प्यात 50 जाणांची नोंद. तरणाट्या जोडप्यांक खंय IUI उपचार. सध्या 117 जोडप्यांची नोंद. फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय हे भारतातले पयले राज्य थारला. पयल्या 25 IVF टेस्टी उपरांत 10 बायलांक प्रेग्नेंट म्हूण जीएमसीचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार सांगता. 12 जाणांचेर खंय सध्या उपचार सुरू आसात. आमचे एकूच मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री which offers the free IVF facility. Honorable Health Minister started an IVF center where we have registered 25 patients, 25 couples. Of this, actually, I think 12 IVF procedures are ongoing, and out of first 25 IVF procedures done at the center, 10 women have been tested pregnancy positive. This is a very good outcome of our IVF center. This shows that our IVF is of high standard. Mostly हे couples थोडे elderly असतात, पण there is we feel that we should do it in age below 48 for a lady or 45 for a lady, because then there are complications of age. आता आम्ही 50 couples we have registered. So IVF आणि ह्यो 25 फर्स्ट एज जे फर्स्ट कोण 25 येयले तांचे. सो आता नेक्स्ट हे म्हणटा तुम्ही ते 50 जे कोण रजिस्टर्ड आहा, म्हणजे जसे जसे प्रेग्नंट जाऊन वता तसे वी कीप ऑन ॲडिंग. सो वी हॅव राईट नाव रजिस्टर्ड 50 कपल्स. मजगती तरणाट्या जोडप्यांक खंय IUI उपचार. सध्या 117 जोडप्यांची नोंदणी जाल्या. यंग कपल्साक डायरेक्टली IVF सांगना आमी IUI म्हण आसता, इंट्रा युट्राइन इन्सेमिनेशन. सो ताका आमचे ऑलरेडी पळय 117 couples registered asa, much more than IVF couples. So when IUI doesn't function, when IUI fails, we take these patients for IVF. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. बेतोड्या मंगला शांताराम गावडे ह्या 65 वर्साच्या जाणटे बायलेचेर गव्या रेड्यान हल्लो केल्ल्यान मरण. शेनवारा भाटात गेल्ले कडेन तिचेर हल्लो जाला. मजगती गंभीर जखमी मंगलाक जीएमसीत घाल्ले. उपचारा वेळार ती सोंपली. गवे वाडल्यात. गांवांनी फिरतात तरी सरकार आडनजर करता, थळाव्यांचो आरोप. काल एक आमची म्हणजे गवरेड्यान तिचे एका बायलेचे माझ्या काकीचे हल्लो केल्लो आसा गवरेड्यान. तितून ती जखमी जाली. मागीर तिका काल ID येल्ली काल सांजची. मागीर तिका ID व्हरून शिफ्ट तिका बांबोळी केली. कारण बांबोळी गेल्या नंतर तिका आयज सकाळी तिचो मृत्यू जाल्लो आसा. कारण सांगपाची गोष्ट इतली की आमकां दुख्ख दिसता. कितें हें सरकार करता कितें? सरकार बारीक लोकांचे समस्या जाणून घेवपाचे तयार ना काय कितें? जनावरांक तशें मेळटलें, कारण तांकां खावपाक कांय मेळना म्हूण ती गांवांत जनावरां पावल्लीं आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां की हेजे तातडीचें ताजें एक्शन जावपाक जाय आनी ह्या गवरेड्याचे जाता तितलो बेगीन बंदोबस्त करा. कारण वाघ सुद्दां भोंवतात हांगा. ह्या तळ्यान आतां मुन्सिपालिटी कचरो उडयता, थंय सगळीं जनावरां आसता. रातचे वचत सगळीं मेळटा. हांगा तळ्यान म्हणटा दुर्गाभाट तळें, तर सगळीं जनावरां मेळटा रातची. वाघ मेळटा, गवरेडे मेळटा, कोले मेळटा, सगळें मेळटा. पूण ती कितें येता कचरो उडयता खावपा येता. कारण तुमच्या फॉरेस्टाक कांयच खावपाक तांकां जनावरांक दवरले ना तुमी. एकेशा झाडां रोयल्या आनी ती फळांय ना कांय ना. पूण हांव सरकारान मागता जाता तितले बेगीन एक्शन घेया. बार्देसांत चोरयेची प्रकरणां कंट्रोला भायर. कळंगुटे दोगा चोरांनी घर फोडलें. 90,000 कॅश आनी भांगर घेवन चोर फुजो. प्रकार CCTVत कॅप्चर जाला. मजगती ह्या वाठारांत खंय हे आदीं कितल्योशोच चोरयो जाल्यात. पुलिसांच्या नायट पेट्रोलिंगाचेर प्रस्नचिन्ह. ये एरिया में बहुत ज्यादा चोरी की वारदात हो रही है. हमारी सोसाइटी में अगर आपको CCTV फुटेज दिखाए
तो एक हफ्ता पहले भी गाड़ियां बहुत ज्यादा चोरी हो रही हैं, चोर आ रहे हैं, पीछे मार्केट में रहते हैं और पेट्रोल बहुत ज्यादा चुरा रहे हैं। हमारी बाइक की वो भी काटी थी। अभी 2 दिन पहले सामने बिल्डिंग में एक मारवाड़ी की बाइक चुरा ले गए चोर, लेके हाथ ही 2 लड़के। मुझे तो शक हो रहा है कि शायद वही गैंग ना हो और चुरा के लेके गए थे गाड़ी। और गाड़ियां बहुत ज्यादा मार्केट से चोरी हो रही है और हमारे ही घर में सीसीटीवी फुटेज लगी है, तो मोस्टली सब लोग हमारे घर में देखने आते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हुई है। तो अभी उनसे कहा कि जाके कंप्लेंट करो, तो गए होंगे करने के लिए। 3 दिन पहले विगेंद्रा पीछे है होटल, उसमें भी चोरी हुई है, यही जस्ट पीछे के ग्रीन बंगले के पीछे भी 3 दिन पहले चोरी हुई है और उन लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट करा के रखी है। सबसे ज्यादा ये एरिया में ही चोरों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। इसको ये जो कबर्ड है उसको लॉक नहीं था, मतलब छोटे बच्चे ने कपड़े थे थोड़े से तो फैलाए थे कि सूख जाएंगे, तो हम लोगों ने इसके ऊपर डाल के रखे थे। ये खिड़की पे बस यही ओपन था और पूरा घर तो सेफ है। और हम लोग सोच रहे थे कि कैमरे लगे हुए हैं तो किसी की हिम्मत नहीं। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळत राहात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घरा घरांनी पंचामृता। रोड सेफ्टी विकाच्या फाटभुंयेर जागृताय करूंक पंचायत पालिकांक फंड दिवपाचो येरादारी खात्याचो निर्णय। पंचायत पालिकांक 10,000 रुपया दितले म्हणून येरादारी खात्याची अधिसुचोवणी। 14 ते 20 ऑक्टोबर मजगती गोंयांत 13वो रोड सेफ्टी वीक। गोंय राज्यात एक्सिडंटाचो आंकडो आहा तो खंय ना खंय तरी वाडत गेल्लो आसा आनी त्या खातीर येरादारी खात्यान एक नोटिफिकेशन आउट केल्लें आनी तें म्हटल्यार जी गोंयची पंचायत बॉडी आहा तांकां रोड सेफ्टीचे अवेरनेस करपा खातीर 10,000 रुपया दितले अशें नोटिफिकेशन आउट केल्लें आसा। ह्या वर्साचो जो रोड सेफ्टी वीक आहा तो पळयत जाल्यार 13वो रोड सेफ्टी वीक आनी तो रोड सेफ्टी वीक 14 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर ह्या दरम्यान आसतलो। सो लोकां कडेन मागणी आहा की जाता तितली गाडी सुशागाद चलोवची आनी आपल्या जिवाची कॅर घेवची। स्टुडंटा खातीर सायन कुंकळीत जावपी जमनीच्या प्लॉटांक थळाव्यांचो विरोध। थळावे मिडिया मुखार थंयचे प्लॉट कोणे घेवचे न्ही, सरपंच तशेंच बाकीच्या पंच वांगड्याची लोकांक विनवणी। हांगच्या लोकांक उदकाचो उणाव, लायटी खातीर त्रास जायत आसतात। कोणेय प्लॉट घेतले जाल्यार सुद्दां घर नंबर आनी उदकाचें कनेक्शन दिवंक पंचायत परवानो दिवची ना, सरपंचाची शिटकावणी। 27 आनी 28 ह्या सर्वे नंबराचेर जे प्लॉट जावपाचे आसा त्या संदर्भात आमी सगळे प्रपोज करपा खातीर हांगा जमलेले आसा आनी खास करून गेल्या आयताराक हांगा मिटींग जाली आनी हांव समितीचे अभिनंदन करता कारण तिणे हायवेचेरूच एक बरो बोर्ड लायल्लो आसा की कोणी जर प्लॉट घेतलो जाल्यार ते तुमचे लीड धरचे ना, गांवचो तेका पुराय अपोज आसा। अजून पर्यंत आत्तां सुद्दां ह्या जर प्लॉटाचे डॉक्युमेंट्स पळयले जाल्यार ते म्हणजे कृषी जमीन, ऑर्चिड लँड असोच ताजो एक थोडोसो भाग आसा जंय घर आसा आनी रस्ते आसा, ताका लागून सेटलमेंट झोनांत आसा 4,000 स्क्वेअर मिटर। बाकीचो जवळ जवळ 90,000 स्क्वेअर मिटर आसा, 95,000 स्क्वेअर मिटर तो ऑर्चार्ड लँड म्हणून आसा आनी तो तरी सुद्दां जर कोण तरी ते विकपाक म्हणजे आनी मोठी किंमत प्रिमियम रेटीन विकपाक जर पळयता आसत जाल्यार आमकां तेजी चिंता आसा। आमी हें घडोवंक दिवचें ना, पण मागीर कोणे तरी पयशे इन्वेस्ट केले, डेव्हलप करपाक खर्च केलो आनी मागीर आमकां तुमी फटयले, पयलीं कित्याक सांगलें ना, ही बोल येवचें न्ही म्हणून आजच आमी ही तयारी करतात की प्लीज कोणे पयशे इन्वेस्ट करचे न्ही, त्रासान पडटले। थोड्यांनी रूम काढून भाड्याक दिल्ले आसा, तेही तेंचे कामगार जे फॅक्टरीन वता तेंचे फॅमिली थोडे ते कामगार हांगा रावतात। तशेंच तेतून आनी जर 90-100 अशे प्लॉट जाले जाल्यार आनी लोकवस्ती वाडटली। पयलींच आमच्या गांवांत थोडे थोडे वाड्यांचेर आमकां आजून उदक सारकें मेळना, तितून अशें जायत जाल्यार लायटीक, उदकाक आनी आमच्या ह्या निसर्गाचेर खूब फटको बसतलो, अशें जावचें न्ही। सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक एपा वरवीं रजिस्ट्रेशन करचें पडटलें, चर्चा चल्ल्या। मात एपा वरवीं ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जावचें ना म्हणून
एक्सपोजिशनाचो संयोजक फादर हेद्री फाल्काव सांगता भाविकांनी खंय लायनीत रावन दर्शन घेवचें. दिव्यांगांक स्पेशल कावंटर आसतलो. व्हीलचॅरा सारकेल्यो सुविधा आसतल्यो. सुमार 80 लाख लोक येवपाचो अदमास. Yeah, there was a proposal. There was a proposal to have an app where people could do online booking for the veneration. But then we thought not to go for it. People come to pay their respects, to honor, to venerate. And that is why we thought booking online may lose that spirit of pilgrimage. And that is why we said, although there is technology, people can book, save time, but we also have to be careful about other people who are standing in the queue with a spirit of penance. And having two parallel lines for those who book online, for those who don't book online, will spoil the entire spirit of the exposition. And that's why there is no app. There is an app of the church, of the CCBI, called Catholic Connect, which will give a lot of information about the exposition. Yeah, for the sick and the disabled, there will be a special counter wherein there will be also wheelchair facility, also buggies, also maybe e-rickshaws. We are planning for that. And we had announced this in our own parishes, wherein people could register already, those who are willing to have a wheelchair facility. The church had planned this long back. There will be an art exhibition on the life of St. Francis Xavier. We have almost 65 artists from Goa. Some of them are very young ones, and we wanted to give a lot of importance to a Goan artist. So we are expecting maybe 70 or 80 lakhs, so maybe 8 million people. It's a guess, we don't know. Some may say even 10 million, but we have to be prepared. याफुडें गोशाळांक मेळपी सरकारी अनुदान थेट गोशाळांच्या हातांत दितले. एनिमल हजबंड्री मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता आदी हे अनुदान पंचायतीक दिताले. फुडें पंचायती ते गोशाळांक पावयताल्यो. मात अनुदान गोशाळे मेरेन पंचायती सारके पावयनाशिल्ल्यो. आतां खंय थेट गोशाळा. मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले बसकेंत निर्णय. आम्ही थोडे MOU केल्या उपरांत सरपंच टायम टू टायम बदलता आणि जे गोशाळेक आमी जे पयशे शिफ्टिंग एनिमल्सांक दिवपाक दिता पळय डेपॉझिट करता हे तेंच्यांनी पयशे तांकां आमी सर्टिफाय केले की तांकां ट्रान्सफर करता. हे खंय तरी कमी जाता. सगळे चडशे गोशाळेचे कंप्लेंट जाता. सो आमी गव्हर्मेंटान विचार केला आमचे प्रमोद सावंत CM की हे आमी डायरेक्ट आतां आमच्या थ्रू तांकां दिवप. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.